बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एक वोट तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज आमी सासणाचो वैभव भोगतल्या जैती वतांचो समारंभ करता. ही आयची समारंभणी सगळ्या साता भक्तांचो उगडास करता आनी आमचे दोळे स्वर्गाक लावूंक शिकयता आनी देव दितल्या वैभवाचो भरवंसो दिता. हे तोबाजीक वरवे सोमयार आमी पवित्रपणान आमचें जिवीत जिवूंक सासणाक तोखता तसली खुशालकाय आनी संतोश जोडून घेवंक कृपा आनी बळ हे भेटेंतल्यान मागून घेवया आनी आमची लागशिल्ली मरून स्वर्गार पावल्यान त्या सगळ्या सांता भक्तां सांगाता घेवन ह्या मिसान संतोशान वांटो घेवया. आयज आमी सगळ्या सांता भक्तांची दोबाजीक परब समारंभता. पवित्र सभा आयज एक दीस थारायता सगळ्या सांता भक्तांक मान दिवंक. न्हयच पवित्र सभेन परगट केल्या तांकांच पूण आमची गोडे गोदची स्वर्गार पावल्ले आसात. तांचे पासत देवाक दिनवासुया आनी तांचे बऱ्या जिविताची देख घेवन आमी पवित्रपणान जिवंक आनी बागेवन जावंक पावलां मारुया. जायते फावट आमी चुकल्या देखून देवाची काकुती उलो मारुया. पवित्र पुस्तक जेजू, तुजें उतर आमकां सुर्गीची वाट दाखयता. तें वाचूंक आनी नियाळूंक आमी बोर घेवंक ना. सोम्या काकलोतकर. सोम्या काकलोतकर. पवित्र सभेचे शिकवणेचें पुस्तक. जेजू पवित्र सभा शिकयता ते शिकवणे आड आमी उलयलीं आनी आमच्या फुडाऱ्यांक आमी दुखयलीं. क्रिस्ता काकलोतकर. क्रिस्ता काकलोतकर. सांता भक्ताचें पुस्तक. जेजू समेत सांता भक्तां आमचे भाशेन आसलीं पूण तीं सर्गीच्या सुखाक पावलीं. तांच्या जिविताची देख घेवन तुजे फाटल्यान येवंक आमी प्रयत्न करूंक ना. सोम्या काकलोतकर. सोम्या काकलोतकर. सौर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Sol pod beta te
प्रार्थुया. सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सगळ्या तुझ्या भक्तांक तुवें दिल्ले जोयत एकाच दिसा समोरूंक आनी ह्या जोय तपासत तुका वाखाणू आमी आयज हांगा एकठांय जाल्या. ह्या सगळ्या आमच्या जैतिवंत भावा भयणींक मुखार घालून हे प्रार्थना आमी विस्वासान करता. स्वर्गीताच्या सांगाता आमी तुका वाखाणूंक पावच्या तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सुभाम कुरपेन ह्या संवसारांत आमकां विस्वाशी सांबाळ. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणान. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जुवाबान जिव्या देवाचो शिक्को घेवन दुसरो एक देवदूत उदेतीक सावन येता तो पळयलो. ज्या चौगां देवदूतांक संवसाराक आनी सोमदिराक वायट करूंक पदवी दिल्ली आसली ताणें तांकां व्हडल्यान असो उलो मारलो. आमच्या देवाच्या चाकराच्या कपलार एक शिक्को आमी मारिसोर तुमी संवसाराक वो सोमदिराक वो झाडाक वायट करूं नाका. आनी शिक्को मारलेल्यांची संख्या हांवें आयकली. इस्रायेलाच्या पुतादुवांच्या सगळ्या कुलांतलीं 144,000. हें जातूच कोणाच्यानूच मेजूंक नजो तसली एक बोबोट लोकांची उरपूंच हांवें पळयली. सगळ्या देशांचो, कुलांचो, पोरसांचो आनी भासांचो तो लोक दोवी आंगोस्तां न्हेसोन आनी आपल्या हातांनी तालयो धरून शिवासोना आनी मेंढऱ्या मुखार तो आसलो. ती व्हडल्यान म्हणटाली, शिवासोनार बसलोल्या आमच्या देवाक आनी तशेंच मेंढऱ्याक जय. शिवासोना जाणट्यां आनी 4 जिव्या रोचना भोंवती आसले ते सगळे देवदूत सोदरी मुखार सोरपोट पडले आनी देवाक नमस्कार करून ताणें म्हणलें, आमेन. वाखाणणी, मोहिमा, जान्विकाय, दिनवासनी, मान, पदवी आनी बोल आमच्या देवाक सासणाच्या सासणांक आमेन. जाणट्यांतल्या एकल्यान म्हजे कडेन विचारलें, धवे न्हेसल्यान ती कोण आनी खंय तावन ती आयल्यान? हांवें जबाब दिलो, म्हज्या सायबा तूं जाणाय. ताणें म्हाका सांगलें, हो लोक निश्ठूर दुमाल्यांतलो सालामती पावला. ताणें आपलीं आंगोस्त्रां मेंढऱ्याच्या रोगतान धुल्यान आनी दोवी केल्यान. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावंदी, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मुख पळोवंक आशेतात. म्हणया, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मुख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आधीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता तीं सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या, ताणेंच तिका उदका वयर तीर करून दवरल्या. जबाब, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मुख पळोवंक आशेता. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडोंक मेळत, ताच्या पवित्र ठिकाणांक पांय दवरूंक कोणाक फावो, जो नितोल हातांचो आनी निर्मोल काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोबतो ना तसल्याच मनशाक. जबाब, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मुख पळोवंक आशेता. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोरवंडारा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मुख पळोवंक आशेतात जॅकोबाच्या देवा. जबाब, असलीं मनशां देवा आमच्या
तुजें मूख पोलियोंक आशेतात. भाग्योन जोवाचे पयले चिटी वेलें वाचप. रितुशानू पळयात, बापान आमचो केद्दो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाची भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केलें. कित्याक तुमी खरेंच ताची भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकां वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतांच थावन आमी देवाची भुरगीं. पूण फुडाराक आमी कितें जातलें तें आजून पर्यंत उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकी जातल्या. कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतल्या हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निबेल शुद्ध तशी ताचेर हो बोरवासो दवरून आसात ती सगळीं आपुणूय निर्मळपणान जियेतात. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. कश्टोतेल्यानो तुमी बार वतयतल्यानो तुमी म्हजेशीन येयात सगळीं. हांव एकलो सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. Salves spora, soi, soi, salves spora. Salves spora, soi, soi, salves spora. Salves spora, soi, soi, salves spora. Salves spora, salves spora, soi, soi. Sorbe spor, तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. लोकांच्यो उरपोंजी पळोवन जेजू दोंगरात चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे चडशे आयले तेन्ना ताचे कोणे उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. कुशे मोनान गरीब ती सुबागी स्वर्गेचे राज तांचे. शांती सुबागी प्रेतूम तांचे दायज. रुदन करतात ती सुबागी त्यो तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणान तानेतात आनी बुकेतात ती सुबागी देव तांकां दादोशी करतलो. दोयाळ ती सुबागी देव तांची दया करतलो. काळजां नितळ ती सुबागी ती देवाक पळयतली. सवस्काय करतात ती सुबागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाडो सोंसतात ती सुबागी स्वर्गेचे राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां ओकमानतीत तुमकां दुमाडो दितीत सगळ्या जिन्सांचे वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुबागी. कुशाल आनी संतोश बरी जायात. स्वर्गार बो व्हडली मुजरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणे तुका क्रिस्ता. प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो, आमी ल्हान आसतना आमचे लागीं घोडी आमची वडील वा आमची गोची प्रस्न करतात. तूं व्हड जातोस कोण जातलो वो जातले.
आनी ह्या प्रस्नांक आमी घडये जायते पावट जबाब दिता आनी हो जबाब आमचो जिविताचो हावेस कितें तें आमी थिरायता आनी दिशेन वावरूंक बोड घेता आनी बोड कोत्ता. सामान्यपणी आमी वेंचून काडटा ते वेवसायीक पोरमोणे आमचें शिकप करता. जें कितें आमी आमचें प्रोफेशन वेंचून काडटा त्या प्रमाणे आमची दिशा हो हावेस फुडें व्हरूंक आमी एके भाशेन हे दिशेन वावुरता. आनी एक पावट एका यादनिकान दोतोनीच्या भुरग्यांक आवय बापायन जोमात चलतना प्रस्न विचारलो, तुमच्या भुरग्यांक दोतोर, टिचर, इंजिनियर आदी जावंक जाय जाल्यार तुमी कसलें शिकप करूंक तुमच्या भुरग्यांक बोध दितात? सगळे हुशारकायेन हाजीर आसलेल्या जाणवायेचो जबाब दिले. जायते जबाब आयले उपरांत यादनिकान दुसरो प्रस्न केलो, बागेवन जावंक आमी कितें करूंक जाय? खिणा भितर वस्त्र्यांत ओगेपण जालें. देखून आमचे हावेस जायते आसता जिवितांत, व्हड व्हड जावंक आमी सोदता, पूण हे हावेस आमकां जाय तें आमी वेंचून काडटा, पूण देवाक कितें जाय तें आमी विसरता. देवाची खुशी वो देवाची येवजण आमचे जोणेंतल्यान सोबें कसली ती आमी विसरता. तर आयच्या दिसा आमकां कितें भाशेन बागेवन जावंक जावन आसा आमकां देवाचें आपोवणें. सगल्या आपआपल्या बेसांतल्यान देव आमकां बागेवन जावंक आपयता. जावं तें यादनिकी जिवीत, मोटवाशी जिवीत, काजारी जिवीत वो आंकवारपण, ह्या सगल्या तरेच्या बेसांतल्यान देव आमकां बागेवन जावंक आपयता. आनी बागेवन जावप म्हटल्यार कितें काय? मुक्त जावप, जैतिमोन जावप, देवाक जाय ते प्रमाणे आमी चलूंक आनी जियोंक. आयची वाचपां, थोडोसो उजवाड ह्या बागेवन जिविताचेर, बागी जिविताचेर घालता तो आमी पळयता. बागेवन जुआंव प्रोकास्नेच्या पुस्तकान पयल्या वाचपान बागेवनपणी जिवीत जियेल्या उपरांत सर्गीचो संतोश आनी कुशालकाय अणभवतल्या भावार्थांचें दर्शन आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी कोण ती तें आमकां एके भाशेन ओळखूंक ह्या पयल्या वाचपांतल्यान आमकां शिकयता. पयले सुवातेर शिक्को मारलेली आनी शिक्को मारलेल्यान सासणाचें जिवीत आसा. आमकां आमच्या बावतिजमा दिसा देवान आमचें शिक्को मारलेलो आसा. आमी देवाची आपणायलोली भुरगीं जाल्यात, तो देवाची भुरगीं कशीं आमी जियोंक प्रयत्न करता. फुडाराक आमी कोण जातले तें आमी नक्को. पयले सुवातेर शिक्को मारून आमकां देवाची भुरगीं जावचें देणें फावो केलां. तांकां मेंढऱ्याच्या रोगतान धुवन काडल्यान देखून तांकां एके भाशेन जैत फावो जाला. देखून ती सगल्या वेळार सगळे घडये देवाची मोहिमा स्तुती गायतात, देवाची तुस करतात. आनी कोण ती मोहिमेवंत जाल्लीं मनशां जैतिमोंत जाल्यात, पूण गे तांच्या जिवितांत ती स्वर्गार पावल्यात. स्वर्गाचे आवेस आपल्या मनान काळजान घडोवन ह्या संवसारी जिवितांत जियेत आसतना ताचे ओत्रेक स्वर्गीचें जावन ती एके भाशेन स्वर्गार पावलेली आसा, मुक्त जाल्या, जैतिमोंत जाल्या. तर हे आमी पळयता. आनी कोण तो लोक जैतिमोंत जाला, निश्ठूर दुमोळ्यांतल्यान तो सालामती पावला. सोंपें जिवीत जावंक ना. निश्ठूर दुमाळ्यांतल्यान म्हणल्यार ताका जायते त्रास कोश्ट पडले आनी ह्या त्रासां कोश्टा मदें तरी ती जैतिमोंत जाल्या, तांकां जैत मेळना.
आनी धोबी आंगोस्त्रां न्हेसलेलो लोक कोण तो म्हणजे ताका मेंढऱ्याच्या रोगतान 2 नितोड केल्या. तर हे आयच्या पयल्या वाचपांतल्यान आमच्या दोळ्या मुखार दवरला. आनी आयचें शुभ वर्तमान भाग्यवंत जावन आमकां जेजू शिकयता. दोंगरा वेले प्रवचन भाग्य आमी म्हणटा. कोण सुभागी? कारण कित्याक ती सुभागी? कित्याक खुशालकाय आनी संतोश जो आमकां मेळचो आसा ताची भरती आयचे शुभ वर्तमानान आमी पळयता. खुशाल आनी संतोश बरी जायात कित्याक तुमकां व्हड मुजरी संवसारान मेळूंक ना पूण स्वर्गार मेळ्ळ्या. प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो आयज आमी खेरीत भाशेन उगडास करता समेस्त जैती मन जाल्ल्या भावा भणीचो. न्हयच पवित्र सभेन परगट केल्यान पूण आमची घोटचींच बरें जिवीत ह्या संवसारान जियेल्या भाग्यवंतपणी जियेल्यान आनी सासणाचो संतोश भोगूंक पावल्यान मुक्त जाल्यान. तर तांचो आयज आमी उगडास करता. पाप साहेब फ्रांसीस 2013व्या वर्सा सांता भोगतांचे परबे समयार प्रवचन करतालो. तो सांगतालो, द सेंट्स आर नॉट सुपरमॅन, नॉ वे दे बॉर्न परफेक्ट. दे आर लायक अस, लायक ईच वन ऑफ अस. दे आर पीपल हू बिफोर रिचिंग द ग्लोरी ऑफ हेवन लिव नॉर्मल लाइफ्स with joys and sorrows, struggles and hopes. What changed their lives when they recognized God's love? They followed it with all their heart, without reserve or hypocrisy. They spent their lives serving others. They endured sufferings and adversity without hatred and responded to evil with good, spreading joy and peace. This is the life of a saint. कोण ती मोग जाल्ली मनशां बरें जिवीत ह्या संवसारान जियेल्या आनी सासणाचें जिवीत भोगूंक पावल्या. प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो कित्याक ती भाग्यवंत जावंक पावल्या? कित्याक हो तांचो हावेस आसलो. न्हयच व्हडलीं मनशां संवसारान जावं पूण भाग्यवंत जावं. आयच्या दिसा आमी प्राचिताची रीत केल्या तातूंत आमी पळयलां बागी जिवीत जियेतलो जाल्यार पयले सुवातेर देवाचें उतर. ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, आमी जियेता जाल्यार सासणाचें जिवीत सोडूंक आमी पावतले. दुसरे सुवातेर पवित्र सभेची शिकवण, जी पवित्र सभा आमकां शिकवण दिता ती शिकवणे प्रमाणे आमी चलल्या जियेल्या जाल्यार बागी जिवीत जिवंक पावतले. तिसरे सुवातेर पुस्तक भाग्यवंतांचे एक दिसा एक भाग्यवंत आमकां दिल्लो आसा. ताचे जिविताचेर नदर घालूंक आनी ताच्या जिवितांतले शेगूण आपणावंक आनी हे तरी आमी जण एकल्यान भाग्यवंत जावंक जाता म्हूण आमकां ह्या पुस्तकांत भाग्यवंतांची देख आनी भाग्यवंतांचें जिवीत सोडती दिता. तर प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो आयज आमी हेंच आमच्या जिवितान करूंक वावरुया. पवित्र सभेन शिकयलेली शिकवण मानून घेवया, शिकवणी प्रमाणे चलूंक वावरुया. देवाच्या उतरा प्रमाणे एक देवाचें उतर आमकां स्वर्गेची वाट शिकयता, स्वर्गेची वाट दाखयता. आनी सगळ्या सांता भक्तांचे जिविताचेर नियाळ करून तांचें बरेंपण बरें शेगूण आपणावया आनी वायट तें सोडून दिवया. तर आयज खेरीत भाशेन आमी सांता भक्तांचो उगडास करता आसतना पाप साहेब ह्या आधुनीक काळार आमच्या दोळ्या मुखार 6 नवी भाग्यां दवरता. ही भाग्यां पवित्र पुस्तकांनी न्हय पूण भाग्यवन पाप साहेब तो आमचे मुखार दवरता. आनी ह्या 6 भाग्यां म्हटल्यार पयले सुभागी जी वायट आदरतेल्यांक बोगशितात ती. आमचेर वायट केलां तरी तांकां आमी बोगशिता. ही की सुभागी. तर बोगसणें दिवंक सोंपें न्हू ह्या संवसारांत
आनी ह्या समाजान तर वायट आदारतल्यांक बोक्षितात ती. दुसरे सुवातेर सुभागी समाजाचे देगेक आसलेल्यांक लागीं घेतात ती. म्हणजे समाजाचे देगेक म्हटल्यार जायती त्रास कोश काडटात ह्या संवसारान तांकां आमी तांचो हुस्को धरूंक जाय, तांकां आमी लागीं घेवंक जाय, ती सुभागी. तिसरे सुवातेर सुभागी देवा रुपान पेल्याक पडयतात आनी दुसऱ्यांकूय पडोवंक आदार दितात ती. पेल्या सोबे देवाचें रुपणे पळोवन तांच्या गोरसांक आकांताक आदाराक पावतात. चवथे सुवातेर सुभागी श्रेश्ठेची निगा आनी राखण करतात ती. तसो पाप सायबान आमकां म्हणलां श्रेश्ठे म्हटल्यार आमचें सगल्यांचें घर. ह्या संवसारांत श्रेश्ठेन आमी रावता तर ताची आमी राखण करूंक जाय, सांबाळ करूंक जाय, निगा घेवंक जाय. ती भाग्यवंतां. सुभागी दुसऱ्या पासत आपले समाधानपण त्याग करतात ती. दुसऱ्यांक शांती हाडूंक, समाधान करूंक सॅक्रिफायस करतात, त्याग करतात ती. सुभागी क्रिस्तांव पासत मागणे आनी क्रिस्ती एकवटा पासत वावुरतात ती. जे कोण मागतात क्रिस्ती एकवटा पासत वावुरतात. पवित्र सभेन फुटी घालिनात पूण एकचार बांदूंक वावुरतात आनी एकवट सांबाळूंक सोदतात ती. तर आमकां भाग्यवंत जावंक आपयल्यान देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत जिवन आमी देवाक रूप पळोवं, भाग्यवंतपणाची वाट चलुया. जेजू भाग्यवंताचो मुकुट ह्या वेळार वेदी उंड्या सोऱ्या रुपान आजीर जातलो. ताच्या मासा रोगताच्या बोळान आमच्या आत्मीक पयणान सांगात घेवन आमी भाग्यवंतपणाचो मुकुट सोडूंक निरंतरी वावरूंक हे मिसाचे बलिदानांतल्यान कुरपा आनी बोळ आमकांय जण एकल्याक मागून घेवया. आमच्यानूय भाग्यवंत जावंक जाता हेंच आयज पवित्र सभा आमकां शिकयता. तेच शिकोवण आमच्याय जिवितान निश्ठोर धुमाड्यांतल्यान सालामती आमी पावतल्यो. घोडे ह्या संवसारांत जायते कोश त्रास सोंसल्या पूण स्वर्गार घोडे देवाचे मोहिमेंत वैभवांत देवाक रूप पळोवंक आमी पावतल्यो. जशें आमी पळयता त्या ग्रेस मुनीस आनी लाजार. कोण भाशेन हो ग्रेस मुनीस ह्या संवसारांत जियेलो, सोनी आंगोस्त्रां घालून बरीं जेवणां करून तेन्ना घोडे लाजार ताच्या मेजावेले पडटा ते खावंक मेवतले म्हूण रावतालो. त्रास कोश्ट भोगते. मेल्या उपरांत लाजार स्वर्गार पावलो आनी तो ग्रेस मनीस एमकोणांत पावलो. तर आमच्या जिविताचें बरें जिवीत ह्या संवसारांत जियेले जाल्यार सासणाचें सूख भोगूंक पावतले, देवाक रूप पळोवंक पावतले, देवाचो मुकुट आमी मोहिमा अनुभवूंक पावतल्यो. तरेच जावन आमचे प्रयत्न निश्ठोर दुमाडांतल्यान सालामती पावूंक. उबी रावया आनी आमचो भावार्थ तेकाच देवा सोबी आमी जिवो करुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गानी प्रितुमीच्या रोचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समोलो, आंकपार बरें ताय जल्मलो, पोंचला ताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुस्तार चडलो, तो मेला आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयें जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबेक, बोक्साचो एकदार, पातकाचें बोक्सोडेक, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. मनीस आमी वचकोत पूण देवाची कृपा
ही आमची ओस्कोतायेन आमकां बोळ दिता. देवाची कुशे पोरमणे चलूंक आनी जियोंक देवाचे सर्गेचे आवडे ओत्रेक आमच्या काळजांत दवरून बागीवनपणाचें जिवीत जियोंक तोरेंच करूंक देवाची कृपा आमकां मागुया. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्या पासत मागुया. आपल्या आनी पोरजेच्या आत्मिकत्या पासत गौलीक वावर नेटान करूंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. आमच्या सरकारी सेवका पासत मागुया. आप आपल्या धर्माक तांचे बागीवनपण जिवंक स्वताय ताणी दिवंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. पिडेक लागून कोश्टतेल्या पासत मागुया. कोश्टतेल्या बागीवनपण जोडूंक आमकां शिकोय म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. आमची मेलोली मरण सरकार पावन सांता बोगता जाल्यात. तांच्या मागण्याच्या आदारान आमी बागीवनपणाचे आपोवणे आमच्या जिविताचो हावेस करूंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. मोगाड बापा, ही आमची कालती मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान ती दोईन आयकून घे. आमी वचोत पूण देवाचो आत्मो आमच्या आदाराक येता आनी आमकां होच आत्मो आपली कुरपेन आनी बोडान भरता. बरें जिवीत जियोंक ह्या संवसारांत आनी सासणाचें जिवीत आमी भोगूंक पावूंक देवाक रूप रूप पळोवंक पावूंक हेंच आमकां दायज आनी दारसणे फावो कर म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C35. Service for us.
म्हज्या बाबा म्हणिनोय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सर्वेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन भो पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवणपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भक्तांक तुवें जैती मोन केली आनी अमर जिविताक पावयली. ह्या वेळार आमी आमचे भोंवतणी आसूं भावपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनोती करतात म्हूण आमी सत मानता आनी ताचे पासत तुका दिन वासून हो यज्ञ तुका समर्पिता. ताचे विणवणेन ह्या यज्ञा वरवीं आमचे जिवीत फळां बरें जावं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काळ्यांनी सोर ताई, जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, आमच्या आवयचो सर्गीच्या जेरुसाल्याचो आयज करता आमी उत्सवाचो दोबाचो. थंय मोहिमेक पावलोल्या आमच्या भावां भयणीचो सासणाक गासता वाखाणणेचो ताळो पळोवन प्रताप आपल्या व्हडट्या वांगड्यांचो प्रित्वेर फुलता सोतोस पवित्र सभेचो. आमी तुजी ओसोत वाटसोर भुरगीं भावार्थाच्या उजवाडान चलून वेताव ती आदाराक घेवन ताची देख आनी मागणे वैभवी आवयच्या गोपान पावूंक शेकी फुडें सरता दावी दावी. आनी सोमेज तुज्या दुतां भोगतां सांगाती आतांसता निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणेक कोराचे रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मुज्या पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबाळताचो गोठ परगोटुया. Jesu meno, जीवन जाला. Jesu जीवन जाला. Jesu nowia येतलो, नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी फेर्रा आमच्या गोवडी बापा आनी सगल्या यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो परवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबामणाची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोटजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारे देवाची माये सांगाती तिचे पोती बागयोन सुजय, बागयोन धर्मदूतां आनी सरकाणी तुका मानोल्यान त्या सगल्या सांतां भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. कोण सोयती वोन जाल्यांत मोग जाल्यांत स्वर्गार गेल्लीं आसात, जाणीं ह्या संवसारान देवाची खुशी केली, देवाची खुशे पोरमोणे चल्ले आनी जियेले, निश्ठूर दुमाड्यांतल्यान सालामती पावली. तर आमकांय देवाची खुशी सगल्या वेळार सगळे घडी आमच्या जिवितान करूंक ह्या संवसारांतलें जिवीत जिवंक बापाचो आदार मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बापा सर्वेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन
सौर पातकांतले सुटोय आनी सौर माकांतांतले वाटाय. कित्याक राजवटी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या जन्मदी भितर म्हाका फावना पूण शेका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. D40.
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सगळ्या तुझ्या पवित्र जाल्ल्या भोगतां सोवे तुजी सोजाप मोन पदवी आनी ओगोणीत पवित्रताय सोतोस बरीत काळसान आमी मोन दिता. स्वर्गार आमकां आशोवन रावतल्या भावा भयणीच्या आदारान आमी हांगा वाटसुऱ्याच्या जेवणांत वांटो घेता ती तुज्या मोगान दिसान दीस ओदीक वाडोवन दिसान दीस ओदीक पवित्र जावं आनी शेकी तुज्या मोहिमेवन भुरग्याच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. फाल्यां आमी सोमेस मेल्ल्या भावार्थ्यांचो उगडास करता. थोडी मेल्यांत आयज मुक्त जाल्यांत तांचो उगडास केला. फाल्यां घोडे थोड्याचे आजून स्वर्गार पावूंक ना तांचे खातीर आमी मागतले. सांजे 3 वरांचेर सान आमी मेल्ल्यांचो उगडास करून मेल्ल्या भावा भयणी खातीर मागता. तो आयच्या दिसा घरांत तेच करून मागणें करून आमची गोदची मेल्लीं आसात आजून सासणाचें सूख फावो जावंक ना जाल्यार ताका बेगीन फावो जावंक ताका आमच्या मागण्यांत दवरुया. फाल्यां शिमित्रीन पयलें मीस जातलें 6:30 वाजता. मांडावळ करूंक फिरगोस गौंडीक सभा. दुसरें मीस जातलें इगोर्जेन 8 वाजता. मांडावळ करूंक सातिस्म साक्रामेंताची कॉफ्रारिया. तिसरें मीस जातलें 9 वाजता. मांडावळ करूंक सेवा धर्मीक समिती. आयज शिमित्रीन तुमी येवन तुमच्या गोच्यांचे फोंड साफाय करचे सुफाय करचे. कचरो काडून हांगा थंय उडयनाकात. थंयसर डस्टबिन्स दवरतल्या डस्टबिनान घालचे नाल्यार काडून खंय उडयतात. पेपराचे फुलांचे काडटा फुलांच घाला. माती घाली नाकात माती जोडय नाकात आनी फुलां घालून फोंड नेटोवया आनी बरे भाशेन आमच्या गोंयच्या मेल्ल्यांक मान दिवया तांचे खातीर मागुया. आनी ह्या सुमानान कोण शिमित्रीन वेता भेट कोत्ता मिसांत वांटो घेता तांचे खातीर मागता तांकां इंदुलजन्स मेळटात. बेगीन ती स्वर्गार पावतली. तरे भाशेन तांचे खातीर मागणें करुया तांचे खातीर मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जीव तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. F20